प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 18वी चीट 21 ते 35 पर्यंत 21 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. बोक्षी नासतो चाकराची वपार. तेन्ना ताचे सोरशी वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या कितले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 पावटी लेगून. जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी सांग. हे पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब थाऱ्यार घालूंक सोदतो कोण एका पाश्या पडी सर्गीचे राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंतांचे वरिश्ठ रीण असलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासले. देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक सोयत ताचे लागीं असले नासले तितलेय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताचे दोनयान हुकूम घालो. म्हणटोच तो खोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां अशें म्हणून तो चाकर ताच्या पांयां पडलो. त्या चाकराचे चुरचुरे धरून ते दोनयान ताका सोडलो आनी ते रीणूय ताका बक्षिले. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसतलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीत पर्यंत ताणें त्या वांगड्या चाकराक बोडखणीत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयाक कुडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरी जावन ताणें सगळें आपलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कजोबांच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजान थावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां शिकयता की आमकां गरज बोगसणें दिवपाक. आनी आयची वपार जी जेजू घालता, एका बोक्षी नासतो चाकरीची वपार जी घालता, ती वपार आमी बरे भाशेन समजलीत जाल्यार आमकां कितें कळटा की देव जेजू वरवीं आमकां खुर्सार कितलें बोगसणें दिता. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी आमचें पातकां, आमचें सगळें वायटपण घेतलें आनी ताणें आमची सगळीं पातकां घेवन देवान आमची चाकरी केली. देवान आमकां आपलो मोग दिलो आनी आमकां जें वायट आसूंक जाय आसलें तें देवान जेजूचेर घालें आनी आतां आमकां देवाचें बोगसणें मेळलें. आमी आतां देवा कडसून बोगसणें आमकां फावो जाता. पूण भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता आनी वपार सजमता, जेजू कितें म्हणटा, वो चाकरी आसलो तो, चाकर आसलो तो, ताका आपल्या सायबान बोगसणें दिलें. तो आपल्या सायबाक कितले पयशे दिवपाचो आसलो, पूण त्या चाकरान ताची चाकरी केली, ताका खरोच बक्षिलो आनी जें रीण ताणें घेतलेलें आपल्या सायबा कडसून तें ताणें नाकारलें आनी ताका बोगसणें दिलें. ताज्या उपरांत कितें घडटा, हो चाकर भायर वेता आनी ताका आतां दुसरो मनीस आहा जो ताणें त्या मनशान ताजें रीण घेतलां आनी तो म्हणटा, म्हाका थोडो वेळ दी, हांव तुजें सगळें फारीक करतां. आनी भाव भयणीनो, हो मनीस जेन्ना आपल्या सायबा कडेन आसलो, तो आपल्या सायबाक म्हणटा, म्हाका थोडो वेळ दी, हांव तुजें सगळें रीण फारीक करतां. भाव भयणीनो, ह्या चाकर जेन्ना ताका बोगसणें मेळटा, तो आतां आपल्या चाकरा कडेन ताका बोगसणें दिवंक जाय आसलें, पूण तो त्या चाकराक आपल्या बोगसणें दिना आनी कितें करता, ताका बोंकणीन घालता. आनी आयज जेजू आमकां ह्या वपारान ही सजमणी दिता. भाव भयणीनो,
जेन्ना देवान आमकां इतली आमची चाकरी केल्या, इतलो आमकां जेजू वरवीं खुर्सार आमकां सगळें बक्षिलां, तर आमी जेन्ना हें समजता की देवान आमकां कितलें आमच्या पातकांतलीं बक्षिल्ल्यान आमकां आनी आमकां सुर्ग उक्तो केला, तेन्ना आमी सदांच आमच्या भाव भयणीची चाकरी कोत्तेल्या, आमी आमच्या भाव भयणांक आमी बोगसणे दितले. भाव भयणीनो, ह्या संवसारान लोक आमकां दुखयतलो, आमी तांकां दुखयतले, पूण जेन्ना कोण आमकां दुखयता आमी खरेंच तांकां बोगसणे दिता. खरेंच आमी जेन्ना कोण आमकां वायट कोत्ता, कोण आमचे कोण भाट बेस व्हरता, ओ म्हणटा कोण आमच्या मोबायल फोन व्हरता, आमचे गाडी व्हरता, आमकां गायो सोवता, आमचें कितें कितें वायट कोत्ता, तेन्ना आमी खरेंच तांकां बोगसणे दिता. आयज जेजू म्हणटा, तुमी बोगसणे दिनान जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकां बोगसणे दिवचो ना. आनी भाव भयणीनो, दोन वस्तू घडटात जेन्ना आमी बोगसणे दिनात. पयली गोश्ट, जेन्ना आमी कोणाक बोगसणे दिना, जेन्ना तो लोक आमकां कोणाक वायट कोत्ता आनी आमी तांकां बोगसणे दिना, देवाचें सगळें बरें आमच्या जिवितान आमकां फावो जायना. देव आमकां दिता, देव आपलो पावस फकत बऱ्या लोकांचेर दिना, तो वायटांचेर आनी बऱ्या लोकांचेर दिता. पूण कितें पडटा, जेन्ना आमी बोगसणे दिना, आमचें जें आमी बोगसणे दिना त्या वरवीं आमी सगळें देवाचें ब्लॉक कोत्ता, आमकां तें फावो जायना. देव दिता पूण आमीच तें फावो करपाक, आमी आपणावपाक तें आमकां जायना, कित्याक आमी बोगसणे दिवंक ना. आनी जेन्ना आमी बोगसणे दुसऱ्या आमच्या पेल्याक दिनान, देव आमकां बक्षिना आनी आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जायना. दुसरी वस्त कितें घडटा, जेन्ना आमी बोगसणे दिना, आमी देंवचाराक आमच्या जिवितान आमी आमंत्रण दिता, आनी तो आमच्या जिवितान कित्याक येता, आमकां जेशी मारपाक, आमचें निसवणपण घडपाक, आमचें सगळें वायटपण हाडपाक. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी बोगसणे कोणाक दिना, दोन वस्तू करतात. एक तो देवाचें बरें फायदो, देवाचें सगळें बरें आमकां मेळना, आनी दुसरें आमकां देंवचार येताना आमच्या सगळ्या जिवितान निसवणपण करता. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शुभवर्तमान आमी आयकता, जें नियाळ कोत्ता, गरज आमकां कसलें वायट जाल्यार आमकां, कसलें वायट कोणें केल्यार जाल्यार आमकां, आमी खुर्सार जेजू भाशेन मरोंक ना. आमकां कोणें खुर्सार उंकोवन, आमकां गायो सोरोन, आमच्या हाडां मोडून, आमकां आमचें सगळें वायट करून आमकां खुर्सार उंकोवंक ना. आमी वायट भोगलां, वय कोण केन्ना घरांत कोणाक घोव आसता जो वायट कोत्ता आपल्या बायलेक सोरोप येवन, वायट बायल केन्ना आपल्या घोवाक सोडून दुसऱ्या दादल्या बरी वता. आमी कसले वायट कोत्ता, आमी दुसऱ्या आमच्या शेजाऱ्यांक वायट कोत्ता, आमी कोणाक गाय सोवता. पूण जेन्ना आमी खरेंच ही जी ओपार जेजून सांगल्या, ताची सोजमणी आमकां मेवता आनी खरेंच दुसऱ्यांक ज्या लोकांनी आमकां वायट केलां तांकां आमी बक्षिता, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता. ह्या देंवचाराक पयस जावचो पडटा, तो आमच्या जिवितान केन्नाच येवचो ना, आनी आमकां खरेंच स्वर्ग म्हणून ह्या संवसारान भोगूंक आमी पावता. आनी खरेंच हें देवाचें जिवीत आमी भोगूंक पावता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शुभवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आयज आमी ह्याच वेळार जेन्ना तुमी आयकतात, ह्याच वेळार आमी सगळ्या लोकांक जे आमच्या जिवितान आसा तांकां आमी बोगसणे दिवया. आनी हें मागणें जावन आमचें, हांव तुमकां एक मागणें दिता ह्या वेळार, आनी हें मागणें तुमी आयकात आनी हें मागणें तुमी करात. मोगाळा बापा, हांव तुका आर्गां आनी वाखाणडी दिता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. जेजू, तूं खुर्सार वचोन म्हजी सगळीं पातकां घेतलीं, सगळें म्हजें वायटपण घेतलें, सगळी म्हजी पिडा, म्हजें गरीबपण, म्हजें शिराप, म्हाका जें वायट फावो जावंक जाय आसलें तें तुवें घेतलें तुज्या कुडीन, आनी तूं म्हजे पासत मेलोय आनी पुनर्जीवन जालोय. जेजू, हांव तुजेर बावार दवरतां. जेजू, जेन्ना हांव तुजेर बावार दवरतां, तें बोगसणें जें तुवें म्हाका दिलें तें म्हाका फावो जाता. आनी ह्या वेळार तुवें म्हाका तें बोगसणें दिलाय म्हणून ह्या वेळार हांव तुका आर्गां आनी वाखाण दिता बापा, जेजू पासत. आनी जेजू, तुजें उतर म्हणटा की जेन्ना ह्या कोणाक बोगसणें दिना त्या ओतम्यांक हांव ताका हुकूम घालतां, स्पिरीट ऑफ अनफॉरगिवनेस, त्या ओतम्यांक हांव उलयतां आनी त्या ओतम्यांक हांव एक हुकूम घालतां
म्हज्या जिवितांतलो भायर वच म्हणून त्याच वेळार हो ओत्मो म्हज्या जिवितांतलो, म्हज्या काजाऱ्या जिवितांतलो, म्हज्या कुडींतलो भायर सरता. ह्या वेळार जेजू तुज्या नांवान ह्या ओत्म्यांक जो म्हाका बोगसणें दिवंक दिना त्या ओत्म्यांक ह्या वेळार म्हज्या जिवितांतलो भायर सर म्हणटा, म्हज्या काजाऱ्या जिवितांतलो भायर सर म्हणटा. जेन्ना हांव म्हज्या मायच्या कुसव्यान जल्मली ते आयज पर्यंत ज्या लोकांनी म्हाका वायट केलां तांकां हांव ह्या वेळार बोगसणें दितां. म्हज्या बाय मांयक, म्हज्या भाव भयणांक, म्हज्या घरकाराक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या सासूपायक, सासूमांयक, म्हज्या शेजाऱ्यांक, जो लोक म्हज्या जिवितांत म्हजेर आड आयला तांकां ह्या वेळार तुज्या नांवान बापा हांव बोगसणें दितां. आनी ह्याच वेळार तुजें बोगसणें म्हाका फावो जाता, कित्याक तुजें उतर म्हणटा जेन्ना हांव बोगशितां तेन्ना तूं म्हाका बोगशिताय आनी सगळें बरें म्हाका फावो जाता. देखून बापा ह्या वेळार जेन्ना हांव तें मागणें केलें आनी भावार्थान तें मागणें केलें, ह्या वेळार तुजें बोगसणें म्हाका फावो जाता जेजूच्या नांवान. आनी हांव आतां म्हजे हात उक्ते करून सगळें तुजें बरें म्हज्या जिवितांत हांव फावो करतां. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. बाबा हांव तुका आर्गां आनी वाखाण दितां जेजू पासत, कित्याक जेजून म्हाका तें बोगसणें दिलें. आनी ह्या वेळार देंवचार जे म्हज्या जिवितांत वायट केलां, जे म्हज्या जिवितांत ताका हुकूम आसलो, ह्याच वेळार तो हुकूम ताजो बंद जाला, तो भायर सरला म्हज्या जिवितांत. आनी म्हाका ह्या वेळार जेजूच्या नांवान सुटका मेवल्या. हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता बापा जेजूच्या नांवान. आमेन. आनी भाव भयणीनो, हे मागणें आमी करुया, भावार्थान करुया, पोतून हे मागणें आयकुया. सदां जेन्ना आमी बोगशिता फकत एक दीस बोगशिना, आमकां बोगसणें सदां दिवचें पडटा. कित्याक आमी जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता कोण ना कोण आमकां वायट कोत्तलो. आनी देखून आमकां गरज सदां न्हिदच्या आदी हें बोगसणेचें मागणें करपाक आनी आमकां त्या संवसाराक पयस दवरपाक आनी देवाचें सगळें बरें आमच्या जिवितांत फावो करपाक. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.